मोगाळ भुरग्यांनो, चवथी यत्तेच्या कोंकणी सत्रांत तुमकां येवकार. आयज आमी भारतीय खेळ ह्या पाठाचो उरिल्लो भाग शिकुया. भारतीय खेळ ह्या पाठाच्या पयल्या भागांत आमी कबड्डी ह्या खेळा विशीं जाणून घेतलें. आयज आमी उरिल्ल्या भारतीय खेळां विशीं म्हायती जाणून घेवया. आनी पयलो खेळ जावन आसा कोयंडे बाल. कोयंडे बाल खेळटलो जाल्यार आमकां गरज लागता कोयंडो आनी बालाची. आनी कोयंडो आनी बाल हे लांकडा पासून तयार करतात. हो खेळ खेळपाक अमुकूच खेळगडे जाय अशें ना. जे खेळगडे खेळूंक आयल्यात तांचे सारके 2 वांटे करपाचे. समजा 8 जाण आसल्यार 4 एका वाटेन आनी 4 एका वाटेन. एका पंगडांतल्या खेळगड्यान बाल खोले करून उडोवपाचें आनी दुसऱ्या पंगडाच्या खेळगड्यान तें जिखपाचो यत्न करपाचो. बाल जिखले जाल्यार तो खेळगडो बाद जाता. खोले करून उडयिल्ले बाल दुसऱ्या पंगडाच्या खेळगड्यांनी जिखूंक ना, पूण तें ज्या जाग्यार पडलां थंयच्यान कोयंड्याक मोखलें जाल्यार तो खेळगडो बाद जाता. कोयंड्याक बाल मोखलें ना जाल्यार तो खेळगडो कोयंड्यान बाल वावुडटा, म्हळ्यार कोयंड्यान बाल पयस मारता. हांगाय बाद जालो ना जाल्यार मागीर तो आपल्यो झिलो मेजता. अशे तरेन बाद जायसर ताका खेळपाची संद मेळटा. ह्या खेळांतल्यान भुरग्याची चित्ताची थिरताय वाडटा, म्हळ्यार भुरगो अभ्यासार चड वेळ लक्ष केंद्रीत करूं शकता. हाच्या फुडलो जो खेळ आसा तो आपालिपा. आपालिपा ह्या खेळांतलो आनंद तर विचारूच नाका. कावळो जाल्ल्या भुरग्याचे दोळे कांजीन धांपता आनी मागीर सगळीं भुरगीं जळामळा लिपतात. कावळो जाल्ल्या भुरग्याक बाकीच्या भुरग्यांक सोदतना नाक्यां शिको येतात. नाक्यां शिको येवप म्हळ्यार खूब कश्ट पडप. पूण खंयच्याय भुरग्याक कांजिणीक आफुडचे पयलीं कावळो जाल्ल्या भुरग्यान जर हात लायलो जाल्यार तो कावळो जाता आनी तो बाकीच्या भुरग्यांक सोदपाक सुरवात करता. ह्या खेळांत कावळो जाल्ल्या भुरग्याक आवाजा वयल्यान बाकीच्या भुरग्यांक सोदुचें पडटा. म्हूण ह्या खेळांत भुरग्यांनी शिटूकसाण वाडीक लागता. आतां पळोवया खो खो खेळा विशीं. हो खेळ 2 पंगडांनी खेळटात. सगळे मेळून ह्या खेळांत 12 खेळगडे आसतात. हातूंतले 9 खेळगडे खेळा मळार खेळटात. 3 खेळगडे राखून दवरतात. जर कोणाक दुखापत जाली जाल्यार ताच्या बदला ह्या 3 एका खेळगड्याक खेळपाक धाडटात. खो खो खेळांत भुरग्यांनी चपळटाय वाडीक लागता. भुरग्याचो धांवपाचो जो वेग आसा तो वाडटा. फुडलो खेळ जावन आसा मीठ फळयो. मीठ फळयांचो खेळ खेळटना तर आपली शीम कशी राखची आनी दुस्मानाक कसो आडावचो हाचें गिन्यान मेळटा. मीठ फळयांचो खेळ खेळपाक कोयंडे बालावरीच अमुकूच खेळगडे जाय अशें ना. जे आसात तांचे 2 वांटे करप. जमनीर शिमो आंकप म्हळ्यार वळी मारप. एका पंगडाचे खेळगडे सगळ्या शिमांनी उबे रावन आप आपणाले शिमेची राखण करप. दुसऱ्या पंगडाचे खेळगडे मीठ घेवन ह्यो शिमो हुप्पाचो म्हळ्यार
फुडें वचपाचो यत्न करप। अशें करतना शीम राखपी खेळगडे किंवा खेळगडो शीम हुपपी खेळगड्याक आफुडलो जाल्यार तो बाद जाता। मीठ फळयो ह्या खेळांतल्यान दुस्मानाचो बंदोबस्त आसतनाय हातूंतल्यान हुशारकायेन वाड कशी काडची हें आमकां शिकूंक मेळटा। अशे हे भारतीय खेळ सोंपेपणान खेळूं येतात। ह्या खेळांतल्यान व्यायाम तर जाताच पूण आपलेपण एकवट हे गुणय वाडीक लागतात। ह्या खेळा खातीर व्हडलेंशें सामान लागनाशिल्ल्यान गरिबांतलीं गरीब भुरगीं लेगीत ह्या खेळांचो सारकोच लाव घेवंक शकतात। लाव घेवप म्हळ्यार सगळे जाण खेळपाक शकतात। म्हणटकच आमी ह्या खेळांक उणें लेखूंक जायना। हे खेळ खेळपाक प्रोत्साहन दिवंक जाय म्हळ्यार सगळ्या भुरग्यांक फुडें काडपाक जाय। भारतीय भुरग्यां मदीं हाका लागून राष्ट्रीय भावना वाडीक लागतली। बाईलें उलोवप आयकुपाक भुरगीं सामकीं गुल्ल जालीं म्हळ्यार रमलेलीं। तांकां बाईचें उलोवप मानवलें म्हळ्यार आवडलें। मागीर सांजे वेळार 4 वरां मेरेन तीं भुरगीं कबड्डी, खो खो, आपालिपा, मीठ फळयो अशे तरातरांचे खेळ खेळ्ळीं। उपरांत तीं खर्शेत धापेत पूण धादोस मनान 5 वरांचेर बसीन बसलीं आनी पदां म्हणत घरा परतलीं।